कोलवाळ पुलिसांनी आज एका मोबायल चोराक धरला। इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते हेच्या प्रमाणे जे चोरयेचे मोबायल आहा हे जे ट्रक जे हायवेक जे ट्रक वयतात आनी ते जेन्ना पेट्रोल घालपाक रावतात आनी जेन्ना ते रेस करून रावतात तेन्ना तेंचे ते ट्रकाचे कॅबिनेचे दार उगडून ते भितले ते पळोवन ते मोबायल फाडायताले आनी हे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना जेन्ना मोबायल फाडायलो म्हणजे जेन्ना तांकां कोणी तरी ड्रायव्हरान जेन्ना कंप्लेंट दिली ते हेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी ट्रेस केलो आनी मोबायल चोरपी आहा पळय चहल मंडल हो 22 वर्साचो वेस्ट बेंगलचो तो पूण हांगासर खंय तरी हॉटेलान एका काम करतालो जेन्ना ते मोबायल चोरयेची हें केलें तेन्ना एक मोबायल मेळ्ळो आनी त्या मोबायला प्रमाणे जे चोरयेचो मोबायल म्हणून पळयलो तेन्ना तेंच्यांनी तो म्हळ्यार कुलदीप महंतो हेच्या कडेन मोबायल मेळ्ळो आनी तेन्ना कोलवाळ पुलिसांनी तेचे कडेन चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की आपणाक तेणें कुलदीप महंतन सांगलें आपणाक जो चहल मंडल हेणें आपणाक ह्यो दिला। त्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी ताका चहल मंडलाक अरेस्ट केलो आनी इन्वेस्टिगेशन करता आसतना तेजे कडेन 13 मोबायल मेळ्ळे आनी हे जे 13 मोबायल आहा हे जे ट्रक जे हायवेक जे दत्तप्रसाद पेट्रोल पंप आहा थंयसर ट्रक जे ड्रायव्हर आहा ते पेट्रोल घातल्या उपरांत ते रेस करून रावताले तेन्ना ते न्हिदला ते पळयतालो आनी ते मोबायल तेचे ट्रकान ते गाडयेन ते फारायतालो। फुडलें इन्वेस्टिगेशन आहा ती कोलवाळ पुलीस करतात। सद्या ताका अरेस्ट केल्लो आहा।